Daí que no birovião. Service puramu kacarya snara Bete tabelita Service puraku pejasa pura Malun gila rata Bibit put matamu Bibit ini kibu Bawartali utya Karsani savu Bonani aradu Sumyatu kawan dita Service puramu kacara Snara Betai tambelita Service pura kurpe jasa pura malun gya rata बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस पर तुमचे सोवे असो आज इगर सुमाता जेजूचे दोन अपोस्तल जूद आणि देशभक्त सिमावांचे परब आचरण करता आणि आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त ताच्या सुरविल्ल्या अपोस्तलांक आपोवणे दिता आणि तांकां मिसावन दिता क्रिस्तांव जाल्लो हर एकलो आमी पवित्र स्थान घेतलो हर एकलो आमी त्याच जेजूच्या तीन मिसावांत आमी पात्र घेता रायाळ याजाकी आणि एक प्रवादी ह्या तिन्ही मिसावांत आमच्याच पवित्र स्थाना निमते आमी पात्र घेता आयच्या मिसाचे बलिदान आमी भेटयत आसतना मागया आमी देवान आमकां दिल्लें हें मिसांव जेजूच्या ह्या तीन मिसावांत भागीदार जावचे आणि आमचे तांकी भितरले आमी देव प्रजेक आणि पवित्र सभेक आमी वावर दिवचो मागया आमी तो सुदेव आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी बरो आणि तशेंच एक जिवाळ पवित्र सभा बांदच्यांस आमचो तांकी भितरलो धैर्य आणि काम आमी करया जायते फावटी आमी आमच्याच विशयांत आमी चिंतल्या आमच्याच गरजा विशयांत आमी चिंता आमचें कुटाम आमकां प्रामुख दुसरी न्हय आमची सर गरज्यो ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरया दुसऱ्यांची गरज देवा मुखार आमी दवरया जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागणी विचारल्यान प्रत्येक जावन नव्याना वेळार जायत्या जाणांनी तांची मागणी वा ते सावा आमच्या लागीं दिल्यान मागया आमी तांच्या खातीर आनी तोच बरो देव गूण करचो बरो देव सर्वांक आशिर्वाद दिवन दी आनी बरें करून दी म्हणून मागया आमी केल्ली सौर पदकां देवा मुखार दवरया बोगसण आमी मागया सांगात आमी मागया हांव पदकी उजार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून घेवन सुद्दां संवकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती कर म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Sumya kakut ke
Kakutke Krista kakutke Somya kakutke kakutke Somya kakutke kakutke प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, धर्मदुता वरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फाव केलें. तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावरतान मानून घेवंक तुका वळखून फावो. अशें आख्या संप्रतवेर तुज्या पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपोटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हेर जातीच्या तुमी ह्या फुडा पारकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजे सेवे सा नागारीक. देवाच्या घराण्याचे सांदे धर्मदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्तूच ह्या बांदपाचो मुल्या पातर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदिर जायशें बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतार्ये. तांसुताळो प्रितू मेर शिकान शिकास्ता. तांसुताळो प्रितू मेर शिकान अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळप ताच्या हाताचो दुसऱ्या दिसा ही गजल सांगत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. तांसुताळो प्रितू मेर शिकान शिकास्ता. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेकास्ता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यान पावता. तांसुताळो प्रितू मेर शिकान शिकास्ता. तांसुताळो प्रितू मेर शिकान शिकास्ता. Alleluia, 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 Alleluia.
तुवे विचून काढलो दुखतो नो व्यासून हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करसली. दीस उजवाडतच आपल्या शिष्यांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे सिमांव जाका पेद्रू म्हणून नांव दिलें आनी ताजो भाव आंद्रे, जाकोबो आनी ताजो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यो, मातेव, थोमास, अल्फावसो पूत जाकोबो, देशभक्त म्हणटले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता दोंगरार देंवन एक मैदाना सुवातेर पावलो. थंय शिसांचो व्हडी एक जमो ताजे बावारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदया प्रांतांतावन जेरुसलेम शहरांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जमोय थंय आसलो. ताजी शिकोण आयकूंक आनी आपआपले पिडेशिडेंतली गूण जावंक जाय म्हणून ती थंय येतलीं. देवसराची उपाद्र भोगतलीं ती थंय येवन बरीं जातलीं. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन सोमेस्ता गूण करतली देखून लोक ताका आपणूंक म्हणून उरडातलो. देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू देवगी हे सवाल आज हांव तुमकां विचारतां. जेजू देवगी आयच्या वांजेलांत जर तर तुमी आयकल्यार हांगा 2 ऑब्जेक्शन आसात. जेजू देव न्हय म्हणून सांगच्याक 2 कारणां आसात. पयलें कारण जेजू मागण्याक येतलो. जेजू कोण? त्रिनादीचो दुसरो मनीस. जर तर त्रिनादीचो दुसरो मनीस जेजूचो देव जाल्यार तर देवान कोणा लागीं मागणें करचें? देवान कितें म्हणून मागणें करचें? देवान खंयच्या कारणा खातीर मागणें करचें? देवा की दुसऱ्या तावन ताजे की वयल्या देवा तावन आशिर्वाद जाय गी. जर तर जेजूक ताज्या वयल्या देवा तावन आशिर्वाद जाय तर जेजू देव न्हय. पयलें कारण तें जेजू देव न्हय म्हणून चिंतूंक. दुसरें कारण देव म्हणून आमी सांगतना तो सर्व जाणारी, ताका सर्व कळीत आसा. तर इतलें कळीत आसलो मनीस जेजू क्रिस्त देव जाल्लो जाल्यार ताणें जुदास इस्कारियोता कित्याक विंचरलें? ताका कळीत नासलें की जुदास इस्कारियोत ताका विकृत करतलो आनी जुदास इस्कारियोताच्या एका उम्या निमती आनी विक्रापा निमती ताका मरण पावतलें. तर जेजू क्रिस्त देवगी जेजू क्रिस्त देव आनी नीज देव, त्रिनादीचो दुसरो मनीस. आनी कित्याक देव? आयच्या वाचपाचेर आमी थोडो नियाळ करया. पयल्या सुवातेर आमी पयलें वाक्य आमी पळयता. जेजू देवा लागीं मागणें करच्याक एक बरें विंगड जाग्याक येता, एक दोंगराक चडटा आनी मागणें करता. जेजू कितें म्हणून मागणें करता? जर तर नव्या सल्ल्यांत आमी पळोवंक गेल्यार जायते फावटी जेजू एकसुरोच शिसांक सोडून आपोस्तलांक सोडून दोंगराक वचून मागणें करता. कितें मागणें करता? कसलें मागणें तूं जेजू करतलो?
आमकां केवल एक पुटी मात्र कळी जाता. जेजू ताच्या तेगां शिसांक घेवन दोंगरा गेल्ल्या वेळार तांच्या मुखार जेजू रुपांतर जाता आनी रुपांतर जाताना थंय मोइजे आनी एलिया येवन ताच्या लागीं उलोवचें. उरले आपोस्तल पळयतात, ते एक जण पळयतात आनी ते कितें उलयतले. जेजूक मुखार येवचे दीस, देवा बापाची खुशी आनी जेजूचे मिसांव ते ताका सांगतले. आनी हर एक मागण्या वेळार जेजू ताच्या बापाची खुशी कितें म्हणून तो जाणा जातलो. त्या देखून तो वरे विंगड येतलो जाणा जावंक ताच्या बापाची खुशी. कित्याक जेजू मनीसावन ह्या संवसारी आयिल्लो, देवाचे मिसांव घेवन ह्या संवसारी आयिल्लो, देव बापाचे मिसांव घेवन संवसारी आयिल्लो. आनी त्या देखून देवा बापाची खुशी आनी ताजे मिसांव हर एक वेळार तो मागण्यार आसतल्या वेळार ताका कळीत जातलें. आनी मागणें म्हणल्यार कितें? मागणें म्हणल्यार उलोवचें. मागणें म्हणल्यार एक संबंद. मागणें म्हणल्यार एकामेका सांगात वेळ करसूंचो. मागणें म्हणल्यार तें दी दिवा हें दी देवा म्हणून मागचें न्ही, भिकारी न्ही. सडावत आमची मागणी आमी देवा मुखार भिकारी जावन रावता. तें दी देवा हें दी देवा लिस्ट लांब आसता. मागणें केवल आमी मागचें न्ही, म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी, तें न्ही. मागणें म्हणल्यार एक संवाद, एक रिलेशनशीप. आनी त्या देखून हे मागण्या वेळार उलोवण्या वेळार जेजूक ताच्या बापाची खुशी तो जाणा जातलो. त्या देखून मागणें करचें गरज आसलें. उरल्या आपोस्तलांक सोडून एकट्यानच एक सुरयेचें गरज आसलें. त्या देखून जेजू एक सुरो येतालो देवा बापाची खुशी जाणा जावंक. दुसरें ऑब्जेक्शन हांवें सांगलें, तर जेजू क्रिस्त देव जाल्यार ताणें जुदास इस्कारियोता कित्याक विसरलें? ताका कळीत नासलें की ह्या मनशाक पाती येवंक नजो, हो विक्राप करता आनी हाजे निमती म्हाका मरण येतलें. जर तर पवित्र पुस्तकांत इतिहासाची पानां जर तर आमी काडूंक गेल्यार आमकां हर एक पावटी मेळटा एक पाड मनीस आनी एकलो बरो मनीस. बऱ्या मनशाच्या साल्वसावा खातीर देव पाड मनशांकय विंचता. जर तर इजिप्तांत कितें जालां आमी पळोवया. 400 वर्सां इस्रायलाचे लोक थंयसर गुलाम जावन आशिल्ले. आनी ताजे उपरांत देव मोइजेक विंचता. मोइजेक विंचतना सांगता पयलें कर घावन धाडटलो. पूण देव राया कितें करता आमी वाचता. देव फारावेरायाचें काळीज दारूण करता. देव फारावेरायाचें काळीज दारूण करता. हर एक पावटी आमी पळयता पयलें कर्ग जालें, दुसरें कर्ग जालें, तिसरें कर्ग जालें आनी हर एक पावटी हेंच वाक्य घडये घडये येता. देव फारावेरायाचें काळीज दारूण करता. कित्याक? देव बऱ्या मनशांक मात्र न्ही, देव खोट्या मनशांकय उपयोग करता ताज्या साल्वसावा खातीर, लोकांक शिकोवन दिवच्या खातीर. त्या देखून बऱ्या मनशांक तो विंचतना सांगाता खोट्या मनशांकय तो विंचता. सांगाता वचो तुमी हाजे निमती तुमकां बरेंपण जातलें. त्या देखून जर तर जेजू क्रिस्त जल्माली ती घडी तो वेळ काळ तो आमी पळोवंक गेल्यार आमकां तशेंच मेळटा. देव रायांचे तोडफुटे काळीज धरून करता लोकांक शिकाप दिवच्याक, लोकांक शिकोवन दिवच्याक. देवानी की तुमचो मोग करता म्हळ्यार शिकोवन दिवच्या खातीर. त्या देखून देव खोट्या मनशांची विंचता. तर भिवची गरज ना. हांव चिंतूंक पुरो म्हजी सासू माय मस्त पाड, म्हजे सुनेंत कसलोच बरो गूण आनी शगूण म्हाका दिसना. खंयच्या घरांत हांव ह्या चेडवाक आमी हाडलें गी, कोणें सैरीक केल्लें गी, सगळें घर ओमतें पडलें. ना, देव बऱ्यांक विंचतना खोट्यांकय विंचता. त्या देखून उडास दवर. जर तर तुजी सासू माय बरी ना तर देवान तुज्या जिवितांत फारावेरायाक थंय हाडलां तुज्या साल्वसावा खातीर. जर तर तुजी सून बरी ना चिंताय तूं भियेनाका. सगळें कुटुंब बरें जावच्या खातीर त्या कुटुंबाक देवाचे साल्वसाव येवच्या खातीर त्या चेडवाक थंय हाडलां. ती देवाची खुशीच. त्या देखून वायट म्हणलें कितेंच ना. खोट्या मनशांकी देव विंचता बरेंपण करच्या खातीर.
देव तर कित्याक लोकांक विंचता. आयच्या वांजेलांत निमाण ते वाक्य मी पळोवंक गेल्यार दोन रितीर कारणां आसात. पयले सुवातेर जेजू तावन सर पिडे शिडे गूण जातली त्या देखून लोक ताजे थंय येतलो. दुसरें कारण सांगता जेजू तावन ती दैवीक सकत भायर येतली त्या देखून लोक चिंतलो हांव ताजे वस्तू रापडल्यार पुरो, हांव बरी जातली, आमी बरी जातली हांव, त्या देखून लोक ताज्या आंगार पडटलो गूण जावच्या खातीर. तर आमी उडास दवरूंक जाय. जेजू लागीं आयिल्लो हर एकलो मनीस एक गरज घेवन येतालो, बरेंपण जावच्या खातीर येतालो, त्या देखून लोक ते येतलो. कोण पुरो येतले? आयच्या वांजेलान बरयलां जेरुसलेमांत हांव न्हू आनी तीर आनी सिदोन इस्रायल गांवांतरांत परकी गांवांत सयत लोक थंय येतलो. जुदेव मात न्हय, जुदेव न्हय आसलो लोक जेजू थंय येतलो, बरेंपण घेतलो, जेजूची उतरां आयकतलो, त्या देखून लोक जेजू थंय येतलो. आनी ह्या लोकांक सेवा करच्या खातीर, ह्या लोकां खातीर जेजू क्रिस्त पावच्या खातीर जेजू 12 जाणांक विंचता. कित्याक 12 जाणांक विंचलें? ताजे की चड विंच येत आसलें न्हय. कारण आमकां कळीत ना. जावंक पुरो पोरन्यासल्ल्यान आमी पळयता जुदेव तांची 12 कुळी साल्वसांव जाल्लीं 12 कुळी ताजो एक उगडासा खातीर 12 आपोस्तलांक जेजून विंचलें जावन असो की पुरो. कारण आमकां कळीत ना. आमी पुरा अशें प्रोबेबिलिटी सांगीत. पूण जेजू ताज्या शिसांक धरतना आमी आनी एक पुटी पळयता 70 लोकांक धरता. गांवांक आनी हळ्ळेक ताणें खंय वसा जंय आसलें थंय तो धरता. मोगाच्या भावांनी भयणी, आज जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका धरता. आज जेजू क्रिस्त केवळ 12 जाणां आपोस्तलांक विंचना, आम्हा सर्वांक तो विंचता. आनी ताजें हें आपोवणें आनी ताजें हें मिसांव तो आमकां दिता. वातिकन महासभेची एक बूक आसा लुमेन जेन्सियम नंबर 31 आनी नंबर 33 आमकां सांगता हें देवाचें आपोवणें आनी मिसांव हर एकल्या लोकांक लाभलां. केवळ ह्या जाकांक आनी धर्म भाव भयणीक न्हय, हर एक पवित्र स्थान घेतलो मनीस जेजू क्रिस्ताचें हें 3 मिसांवांत पात्र घेता. रायाळ, प्रवादी जावन आनी एक याजक जावन जेजू क्रिस्ताच्या ह्या 3 मिसांवांत पात्र घेता. त्या देखून लायक जावन हांव जेजूच्या ह्या मिसांवांत पात्र घेता आसतना जेजूक हांव दुसऱ्यांक दिवंक जाय. म्हजें तावन बरेंपण हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय. म्हजें तावन ती बरी उतरां दुसऱ्यांक वचोंक जाय. तो व्हड हिलींग बरेंपण केवळ म्हज्या कुडीक मात न्हय, म्हजें तावन दुसऱ्यांक लाभता. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजू क्रिस्त केवळ 12 जाणांक मात्र आपयना, आज म्हाका आनी तुका आपयता. हांवें आज आपोस्तल जावंक जाय. पयलें म्हज्या कुटुंबांत म्हजें पयलें कुटाम हांवें बांदूंक जाय, बरेंकर बांदूंक जाय. जर तर थंय फारावो राय आसा तर त्या फाराव्या रायाचें काळीज मोवाळ करया आमी. कुटुंबांत फारावो राय आसा मू आसूंक पुरो. कुटुंबांत हेरोद राई आसूंक पुरो आसता. हर एकल्याच्या कुटुंबांत एक ना जाल्यार 2 जण फारावो राय आनी हेरोद राय आसतातच. फारावो राय आनी हेरोद राय नातलें कुटामच ना. हर एकल्याच्या कुटुंबांत एक लोमणी आसा जैस कुटाम उद्धार करूंक. एटलिस्ट तांच्या निमती आमी देवा लागीं येवंक तांणी कुमो करता. त्या देखून देव असल्या मनशांक विंचता आमच्या साल्वसांवा खातीर. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, जायती त्या सावांक घेवन आज आमी हांगासर आयल्या. जेजू बाळकाच्या नव्यानाक आमी आयल्या. बरेंपण आमकां मेळोवंक जाय. जावंक पुरो बरें काम, जावंक पुरी बरी भलायकी आमकां मेळोवंक जाय. वा दुसऱ्यां खातीर आमी मागोवंक आयल्या. जावंक पुरो जेजूक अर्गां दिवंक आमी आयल्या मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर. मागया आमी तसो गूण करचो देव. ताजी सकत कशें ताजे तावन भायर वेताले आनी लोक बरें जातलो, तीच सकत आमकांय मेळो. आमी गूण जावन आमी ती बरी सकत दुसऱ्यांक दिवन खरी क्रिस्तांव आनी खरी आपोस्तोल जावन जियोंक आनी ही सगळी पवित्र सभा आनी सगळो संवसार परत्यान बरो करून रसूंक आनी समाधानान आनी संतोशान जियोंचे भाग तसो जेजू क्रिस्त आमकां सर्वांक फावो करूं.
बापा काणिक आमची तुका भेटून दिता भोगान तुवा स्वीकार करगो आमी दयेन पुरता तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता वोट्या वायना सुवे आमकां सास पेटयता बापा काणिक आमची तुका भेटून दिता मोगान तुवा स्वीकार करमो आमी दयेन पुरता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दुदार देवा बापाक मानता दुसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेमक्या पृथ्वीच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा बागेवन धर्मदुतां सिमावानी सुदान आपणाक आपयल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताजी सडवण परगटोवंक संवसारान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारायलें तीच सडवण आमच्या काळजांनी मनान कळी जावं आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सोबे आसो आमची काळजां वबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे पवित्र सभा पवित्र कायेची कुणा सावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींचे शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां त्याच विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी किर्तन गायता आनी सर्गींच्या दळबरा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 धरपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्कांनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान सर्की तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे एका जय सर्की तुका जय जय तुका जय बापा करोस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूची. त्याच परीचो वाण जातस ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गुड परगटूया. तुझ्या क्रूसा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवणूक जी क्रिस्ताची बापा, जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत संवड आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतेर आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगती बगेवन धरून दुतांनी सरुकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेला बक्षितांव तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बागन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले, आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त, देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक कापणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जेवणाचे म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास
तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझी दया ये तू चिन्हेन मोजा. Mundo tuci vitasu sasni jiula bunsu nugo kera rupi kursu sasni jivit amka dimsu sumya jisu mujaraya itu kalsan muja padai muji tuji daya itu cinhin muja. Sibisu adi stusu mandamin mo kasu percakapan di kurpisu kalsan hidup moga busu sumya cisu jaraya itu bukan muja pakai muji tuji daya itu cinhin muja sumya jisu muja raya itu kalsan muja pakai muji tuji daya itu cinhin muja. प्रार्थुया. भौमगाळ बापा भाग्यवंत शेमावाने सुदाच्या जैतेवंत मरणापासून हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतू घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुवें पवित्र आत्म्याक आमकां अंबर आनी त्याच भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. दयकन बसात. नोव्हेंबर महिन्याच्या 20, 21 आणि 22 2021 आणि 22 हांगासर कन्नड भाशेंत रेतीर आसतली. सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरार अखेर जातली.
नोव्हेंबराची 22 पब्लीक हॉलिडे आसा आनी ताज्या मदें एक आयतार आनी सोनवार येता, त्या देखून सोनवार, आयतार आनी सोमार. आनी ही रेतीर चलोवन व्हरतात जीवन ज्योती मिनिस्ट्रीज, फादर एलियास आनी फादर पॉल आनी तांचे सांगाती. तुमकां सर्वांक ह्या रेतीर एक हांव आपोवणें दितां. थोडो वेळ, थोडे दीस आमी करची आनी क्रिस्मसाक बरी एक फावो ती तयारी आमी करया. तशेंच नोव्हेंबर 2 तारीख सर आल्मावांचो दीस, सरिल्ल्या सर आत्म्या खातीर देवादीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्या खातीर मागचो एक विशिश्ट दीस. आनी हांगासर त्या दीस 3 मिसां आसतलीं. सकाळीं पयले मीस 6 वरार, दुसरे मीस 7:30 वरार आनी सांजेर 6 वरार परत मीस आसतले. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावंचे येयलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नरनारायण शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो बाळो जेजू म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. ह्या वेळार आमच्यो सर गरज्यो त्या देवा मुखार आमी दवरया. जायते जाणांनी आमच्या लागीं मागणें करूंक विचारलां, तांकां सर्वांक आमी देवा मुखार दवरया. प्रत्येक सावन कॅन्सर पिडेंत आसच्या सर पिडेस्तांक देवा मुखार आमी दवरया. ताजो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. आमच्या सर युवकांक बरें फावो तें काम मेळच्याक, बरी सैरीक मेळच्याक आमी मागया. कुटुंबांत आसचे सर प्रॉब्लम्स जावंक पुरो कुटुंबांत आसची ती लढाई ना समाधान, हे सर्व बाळक जेजू मुखार आमी दवरया. ताजो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. आनी प्रत्येक सावन आम्हा सर्वांक कोरोना पिडेतावन राखच्या खातीर जेजू बाळका लागीं मागया. तिसरो वेव येना जावं आनी आम्हा सर्वांक तोच जेजू क्रिस्त राखून व्हरो म्हणून आमी विशेश रितीन मागया. प्रार्थुया. हे भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिंग उखल्लो आसता. तुका पातयेणीन उलो मरतल्यांक सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेला मुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुका चेंजेसो. भगवंती मरिये देवाचे मये आम बापयांगात येवनाती कर, हातांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमच्या मध्ये गेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमच्या मध्ये गेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आणि आमच्या मध्ये गेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सारे सदा आणि सदा सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सारे सदा आणि सदा सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सारे सदा आणि सदा सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे आजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलजीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता.
तुझे इतले बिरमोतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. जेजू क्रिस्तान मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक घरगां दिवया. जायत्या वर्सां तावन आमकां ताणें सांबाळलां, राखलां, पोसलां. जायत्या जाणांक भुरग्यांचे देणे ताणें फावो केलां. पिडेस्तांक ताणें गूण केलां. जिवितांत सलवणी आयिल्ल्यांक ताणें बरेंपण दिलां. सर्व आमकां मेळिल्ल्या उपकारांक घरगां दिवया. ए भोव उद्दार बाळो जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दाय केल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव आनी रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी आमी तुजेर दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी आनी सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवं दी आनी तुजे कळनातले दैवीक मजा जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका जेजू बाळकाक. आमेन. आशिर्वाद. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेंची येतानी राज करता ससनाच्या ससनाक. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन हांव तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. Jisu balka surgicha taroka vogli kaita waicha tisa munchacha posnara amcha sambarnara bulai kicha tatara munsha baisam tu zulmonailo Patkavu brantli amkawul kadli Langvi kaye chiyilo Dubriantay mutar salo Zika sumukur sudlo Naman Jisu barka Surgi chataruka Vupli kaita waicha tisa Munsyacha posnara amcha sambarnara bulai kicha tatara Mukale putra sobe aukar boria shirwati amka